कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान आमकां दुसरे उपाय ना, दुसरो साधन ना, दुसरो सोर्स ना, एकच सोर्स तो म्हणल्यार पे रेकमेंडेशन्स. वेळावेळी 10 वर्सां एक फावटी कॉर्पोरेशन पगार वाड करता बेस्ड ऑन गव्हर्नमेंट रेकमेंडेशन पे कमिशन. मर्यादित आणि मर्यादेन या पे कमिशन रेकमेंडेशनाचे सूचना आमकां लागू करची अशें म्हणून आमी गव्हर्नमेंटाक एक नम्रतायेन विनंती केला. आमी ट्रेड युनियन असल्या कारणाक लागून आमी सरकाराक सूचना बी दिला आणि आमी नोटीस बी दिला. 21 डेज नोटीस म्हणल्यार 21 दिसांची नोटीस म्हणल्यार जापसालदारकी युनियन आमी आसात. आमचे जापसालदारकी आमी पूर्ण करपा खातीर पब्लिकेक त्रास करपाक जायना आणि सरकाराकूय त्रास करपाक एम्बेरेस करपाक जायना आणि त्याच परी कोणाकूच आमी इनकन्विनियन्स करपाक जायना म्हणून आमी क्रिसमस सिजना वेळार आमी कांय करूंक ना आणि कांय करपाची नोटीस दिवंक ना. पण 31 तारखे उपरांत 31 तारखे भितर कांय जायना जाल्यार तेज्या उपरांत आमी स्ट्रायक करतले ह्यो आमी सूचना दिला वा नोटीस दिला. आणि त्या हाच्या प्रमाणे सबार कारणां आसात 7th पे कमिशन लागू करपाक. एक म्हणल्यार वेळावेळी 10 वर्सां एक फावटी आमचो पगार वाड आणि सुदार जाता. खासगी सिंपल कंपनीनी इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट्स 3 वर्सां 4 वर्सां एग्रीमेंट जाता जाल्यार कॉर्पोरेशनान कित्याक जायना. कामगाराचो पगार स्टॅटीक असता आणि तुम्ही जाणा म्हारगाय आणि जीवन आवश्यक वस्तू त्यो दिसान दीस वाडटा म्हारग जाता आणि आमचो कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग आणि आमचे द काइंड ऑफ सोशल इकॉनॉमिक फॅमिलियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जे आमचे डिवॉल्व जाता ते आमी पूर्ण करपा खातीर आमकां दुसरी कसली साधना ना कसले आमकां सवलत्यो ना. सो ताका लागून इश्टानो आमी तुमकां सगळ्या कर्मचारी आणि एक आहा हें तुमकां आमी स्पश्ट करता. सगळे कर्मचारी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे एक जुटीन एक मुठीन उबे आहा. हांगा स्ट्रायक फोडपाचो मोडपाचो कामगारांमध्ये दुफडी घालपाची कसलीच प्रयत्न सरकारान केली वा कॉर्पोरेशनान केली ती यशस्वी जावची ना ते हांव आयज सभे मजार स्पष्ट करता. स्पष्ट म्हणल्यार स्पष्ट करता. आमी जर एक पावल मारले आमी मारता आसतना खूब विचार करून मारतले. आमी संप करपाक बेश्टेच वयल्या वयर संप करपाक आमकां खास ना. जरी तर संपाचो वेळ आणि ती समी संधी येयली जाल्यार ह्या पावटी आमी जर पावल घाले जाल्यार हें पावल संपाचे सारखे बाहुबली कशे आमी पाव घालतले आणि बाहुबली सारखे आमी यशस्वी जातले हे आमी स्पष्ट करूंक सोदता. कित्याक आमच्या बरोबर इवन सामान्य ऑफिसर आणि वयल्या केडरीचे सगळे आमच्या बरोबर आसा. आमकां फुल सपोर्ट दिता कित्याक तांकांय 7th पे कमिशनाचे बेनिफिट मेळटा.